बायण घरां धरून 32 बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोजर भोंवडायलो। सकाळी सुमार 7:30 बांदकामां मोडपाक ड्रायव्ह सुरवात जाली। सुवातेर उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार आनी मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स आशिल्लो। मात आतां मेरेन कायदो आनी सुवेवस्थेचो कांयच प्रस्न उप्राशिल्लो ना। सगळें काम थारायल्ल्या प्रमाण व्यवस्थीत चल्लां। डोंगरार नोटीस मारल्यो खूंय मोडला, बिल्ला नोटीस मारल्यो खूंय मोडला। फकत मोडटा बायणा आनी वास्को, सारकें न्हू बाबा? बायणा आनी वास्को सगळ्याक कायदो लायता, सगळ्याक लायता तो कायदो। आमकां कायदो रामोणकारांकूच आनी दिंगेकारांकूच। गाडये घेवन वयता सगळे बायलां घेवन। फायदो बोट मानाय कोण तांकां रूम दिलो ते। तुजी बायल भुरगीं रावतालीं, थोड्यांनी इस्कोला वयतालीं, इस्कोलाक आयलोलीं। There was a direction to demolish the structures which have not obtained any stay from High Court or NGT. There were altogether 121 structures, out of which 4 had got washed away during rains, and 79 persons had obtained stay, 68 from High Court and 11 from NGT. So, day before yesterday, another 6 persons obtained stay from the High Court. So there were altogether 38 structures which had to be demolished. Since 6 more persons could obtain a stay from the High Court, we had identified 32 structures for demolition. But day before yesterday, NGT rejected 2 petitions of 2 persons. So again we could demolish 2 more structures. So total we have demolished today 34 structures. नुवे आनी बाणावले 2 108 एम्ब्युलन्सी दिल्यात। दोनूय एम्ब्युलन्सीचे थंयच्या आमदारांनी उक्तावण केलें। नुवे कितलेशाच कामाचे प्रस्ताव आसात म्हूण थंयचो आमदार विल्फ्रेड डिसा सांगता। बाणावले 12 खाटीचे एक हेल्थ सेंटर येतलें, ताका अप्रुवलूय मेळना म्हूण चर्चिल सांगता। दोगांनी भलायकी मंत्री विश्वजिताची तोखणाय केली। आनी हे अँब्युलन्स म्हणजे एक लायफ सेविंग व्हेहिकल। आमी चड कोण आयज दवरला 5 देवाजान हे अँब्युलन्साक कोण भितर जाता ताका कोण पेशंट ताका राखपाक आनी सगळ्यांचे जीव साल्वार करपाक लागून हे अँब्युलन्स हांव पयले फावटी MLA जालो तेन्ना आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत हेल्थ मिनिस्टर जालो तेन्ना पयलो मुगे प्रपोजल ताका घायल्लो। आमकां एक 2 108 जाय म्हूण, एक नुवें आनी एक लोतोली। आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें आपूण तुका एक पयलीं दिता। आनी ही 8 तेणें अँब्युलन्स घेयलें म्हूण तितूंतलें एक आमकां नुवें तेणें पयले फावट दिलें म्हूण हांव तेजे चड उपकारी। हांव आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा। हांव नुवें MLA म्हूण इलेक्ट जाल्यार आयज 10 म्हयने जाले आनी हे 10 म्हयन्यांत आमी चडशें डेव्हलपमेंट वर्क प्रपोज केल्लें आहा। आनी चड करून मुगेलें हांव सदांच करीत येयलां एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक। एग्रीकल्चराक कितें फॅसिलिटीज आहाय त्यो दिवपाक। आनी हे आमगेले मिशनरी कितें आहा तें सगळें चालू आहा आनी लोकांक उदकाची फॅसिलिटी दिवपाक। आमगे नुवें मेन बांदार आहा तो आमी आयज प्रपोज केल्लो आहा तो स्ल्यूज गेट घालपाक। आमी तो ओल्ड मॉडल माडगान तशें करून करताय। ही पंचायत आमगेली बांदिल्ली जाल्यार हाजी कितली 7-8 वर्सां जालीं। मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा, बरे शॉप्स आहाय, पूण शॉप्स आमकां चडशीं यूज करूं मेळना कित्याक तेंचें ऑक्शन जालां आनी प्रायवेट पार्टीन ती ऑक्शन वयलो हाय आनी चडशीं शॉपां ओवन तेणी बंद दवरलो हाय। ताका लागून आमकां हिंगा कितेंच आनी न्यू हाडपा मेळना। 3 वर्सांनी आमगेले हेचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपा जाय। कोण वनाय ते पोते रिन्यू करनाय तांकां आमी नोटीस काडले आनीक आमी कितें तरी हिंगा लोकां बरें जाता तशें करून हेजे भाशेन आज आमी 108 इनॉग्रेशन केलां। तांकां एक शॉप जाय हिंगा रावपाक। अशें करून लोकांक फॅसिलिटीज कितें मेळटाय ते भाशेन हेजे मुखार दिवपाक आमी हे करतले, ट्राय करतले। जे इम्पॉर्टंट जे वस्तू आहा त्यो म्हाका बाणावलेच्या गांवांत करपाक जाय। बाणावलेच्या गांवांत हांव एक आमदार आशिल्ले तेन्ना जें पळय कितें आशिल्लें तितलें आहा, तेज्या उपरांत कांय चलना हिंगा। सो हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां,
चर्चिलाल म्हाक देवान तुमच्या मागण्यांनी खूब बोलाक दिल्ल्या आनी बोलाकीचेर म्हाका ताकद आहा मुगेल एकमत जे म्हजे कॉमन सेन्स आहा तेजेर जे कितें लोकांक जाय त्यो सगळ्यो त्यो म्हाका हे बाणावले गांवांत हाडपाक जाय हुंय पळय तेन्ना हांवें नावेलीचो आमदार आहा तेन्ना हांवें एक अँब्युलन्स नावेली हाडली आनी तेन्ना आमदार आहा तेन्ना नावेली गांवांत हांवें 12 बेड एक हेल्थ सेंटर बांदिल्लो आज तुमच्यान सगळ्यांचो चोप आता आनी आज हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां हेल्थ मिनिस्टरान म्हाका प्रॉमिस केला ऑलरेडी सँक्शन केला केन्ना कोणे सगळं खबर ना बाणावलेच्या गांवांत 12 बेड हांव एक हेल्थ सेंटर हाडपाक वता ऑलरेडी सँक्शन जालो आहा जातलो और तुमची पासत बाळकारां पासत बाळाची कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां पासत कुडचडे पालिकेचे बिल्डिंगेतले गाडेकार सध्या तात्पुरती व्यवस्था म्हूण जी सुडाच्या मार्केटांत वचपाक तयार मात तांकां धंदो करपाक पालिकेन एक शेड उबारून दिवची म्हूण गाडेकारांची मागणी सध्याची पालिका बिल्डिंग मोडून थंय नवी बांदतात म्हूण गाडेवाल्यांक भायर काडल्यात गाडेकारांनी पालिकेची काल बसक जाली आता आम्ही ॲक्च्युली इश्यू इतलोच की 35-40 वर्सांची बिल्डींग शॉपां पोन्नी व्हडले आलमारी आसा ते शिफ्ट करपाक तेणी सुडा मार्केटांत दिल्या सुडा मार्केट अशी जागा आसा की थंय एक्झिस्टींग जे कोण शॉप ओनर्स आहा जे वेंडर्स आसा तांकां सद्या गिरायक ना सो हांगच्यान आमी थंय शिफ्ट करून कित पर्यंत आमकां तेजो फायदो जातलो फायदो म्हणजे पेक्षा थंय आमी कितें करतले तें आमकां सद्या खबर ना आनी ताका लागून एक्चुली आमी ते पयलीं ऑलरेडी आमी रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां शेड बांदून आमकां मूव आवट करचें आमी कोण सहकारी करपाक तयार आशिल्ले भायर सरपाक तयार आशिल्ले पूण आमकां शेड करून प्रॉपरली एटलीस्ट 15-20 स्क्वेअर मिटराची शॉपां दिवची सो दॅट आमी आसा तें एक्झिस्टींग शिफ्ट करपा लागून आमी मागिल्ली पण आतां तें जायनासतना तें आतां सुडांक शिफ्ट करून ऑर्डर तेणी काडले कडेन आसा सो पर्यायी आमी आतां वचपाक तयारी दाखयल्या पण आमची रिक्वेस्ट आसा की आमकां 15-20 स्क्वेअर मिटराची शॉप करून दिवची नाजाल्यार आमकां ते थंय कांय उपेग ना मार्केट आमगेलें दुसरी बांदपा खातीर आमी फूल तयारी आसा आनी आमी शिफ्ट करपाक तयार जाल्यात पण सरा कडेन आमी ती विनंती केल्या सीओ कडेन आनी आमच्या चेअरपर्सना कडेन प्लस आमदारा कडेन आमी विनंती केल्या आमकां ती शॉप सुडा मार्केटान जी दिल्या ती 6 स्क्वेअर मिटर आसा तेन्ना ती तितून कांय बसना पण आतां पर्याय म्हणून सद्या आमी सगळे तयार जाल्यात आनी सुडा मार्केट आमी वचपाक तयारी आमची जाल्या ऑलरेडी पण सरा कडेन आमी सीओक सद्या विनंती केल्या की आमकां पावस पयलीं खंय तरी बरी शेड बांदची आनी एक 15 स्क्वेअर मिटर तर प्रत्येकाक शॉप मेळोन तांकां जेणे करून आमकां थंय सारकी गिरायक करून आमचो म्हालूय बी जो आसा तो शिफ्ट करून तांकां सारको तो म्हाल आमकां घालपाक मेळटलो हें आमी सीओ कडेन मागले कडेन आसा तशेंच आतां आमकां शॉप शिफ्ट करपाक आनी आरमाऱ्यो आनी माल काडपाक आमी सीओ कडेन एक 15 दीस मागले कडेन आसा आमी तो थंय धंदो करपाना बिझनेस करपाना सेटर बंद करून आमी थोडे माल काडून आमी तो माल काडपाक आरमारी काडपाक तो तितलो आमी टायम सरा कडेन घेतले कडेन आसा ते सर आमी दिल्ले कडेन आसा नगराध्यक्ष म्हणटा नवी म्युनिसिपल बिल्डिंग बांदून घेवंक 1.5 वर्साचे खंय टार्गेट दवरला ओल्ड मार्केटाचे सगळे शॉपकीपर आतां हांगा येयल्ले आनी ते आमचे बरोबर तेंची मिटींग जाली आमचो सीओ आशिल्लो आनी कोर्टान तांकां डायरेक्शन दिला की 7 दिसां भितर खाली करा म्हणून आतां तेंगेलो प्रोसेस तांकां आमी सांगला की तुमी खाली करपाक चालू करा आनीक आमी बेगीच्या बेगीन ही म्युनिसिपालिटी थंय तांकां न्यू बिल्डींग उबी करपाक आमी काम चालू केल्लें आहा प्लॅन ऑलरेडी धाडलेलो आहा सगळें काम प्रोसेस चालू जाला आनी ती बेगीच्या बेगीन आमी विथीन 1.5 इयरा भितर आमी कंप्लीट करपाची प्रयत्न चालू आसा आमी वेट करता शॉपकिपरांक एक 7 दिवस म्हणल्यार आनी तांकां आमी सांगून धाडला की 7 दिवसांचे भितर तुमी सगळीं शॉपां ती खाली करा आनी रिहॅबिलिटेशनाचे अंडर जी सुडांक सगळ्या 42 शॉपकिपर्सांक आमी ऑलरेडी शॉप्स आमी दिल्ली कडेन आसा प्रोवायड केल्ले कडेन आसा आनीक त्या एक 7 दिवसां भितर ताणें त्या ओल्ड बिल्डिंगेंतल्यान सुडा मार्केट रिहॅबिलिटेशना शॉप्स दिला तातूंत ताणें शिफ्ट करपाक जाय प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक दोनापावला नियो सर्कला कडेन सेल्फ एक्सिडेंटांत 2 जाण सोंपले राजभवनाच्या रस्त्यान मोटारसायकली वेल्यान 3 जाण वताले मोटारसायकलीचो बॅलन्स गेल्ल्यान ती व्हरून रस्त्या कुशीच्या सायनबोर्डाक मोखली फाटल्यान बशिल्लो 16 वर्सांचो रीफ वेलो आनी 19 वर्सांचो इमाम हुसेन शेख दोगूय सोंपले मोटारसायकल चलोवपी 19 वर्साचे जेसबन पॉल सिकेराक बरोच मार लागला घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक